सोनवार 26 एप्रिल 2025 मुखेल होड आख्ख्या संवसाराक वचात सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात नियाळाक आदार भाग्योन इनासल्या लोयला अशें म्हणटा वच आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे आनी देवाच्या उतराच्या आगट्यान हो संवसार पेटय। आमी ह्या संवसाराचेर पयन करतना आमचे केरीत कार्य जावन आसा शुभ वर्तमानाची परगटणी। देवाचे उतर परगटप म्हणल्यार देवाच्या संबंधान वाडप, देवा सवे लागीं येवप। आमी जेन्ना दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची परगटणी करता तेन्ना आमी तांचो देवा सवे संबंध आसा तो घट करता। आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासांत पेद्रू आनी जुआंव विस्मितां करताले तें पळोवन लोक अजाप जातालो आनी देवा सवे लागीं येतालो। हें पळोवन धर्मसभेंतले वांगडी रागान भरतात आनी तांकां धमकावणी दितात। पूण पेद्रू आपलो बावाट दवरून जेजूची बरी खबर परगटूंक फाटीं रावना। शुभ वर्तमानांत जेजू जिवंत जाला म्हूण मानून घेवंक शिसांक अवघड जालें। तेन्ना जेजू आपूण तांचे मुखार येवन तांकां अशें सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात। जेजू आमच्या मोगा पासत आनी आमकां पातकांतली सोडोवंक खुर्सार मेलो आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंत जालो। आमी जेन्ना फिरगोजेंत एक देव संदेशकार तरणाटो कसो PPCचो हेर संस्थेचो वांगडी कसो वावुरता तेन्ना हांव म्हाका मान मेळोवंक वावुरतां वो जेजूच्या उतरांची परगटणी करून हाचेर नियाळ करुया। म्हजो थाराव पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची खबर दुसऱ्यांक वांटूंक आयज हांव तजवीज करतलें।